बरे तो अरे राहत बरोबर So eyes सांग स्टार्ट असं So eyes NSY Goa along with all the engineering college students we came to university to address the issues faced by them. And तो एक issue असलो की टाइम टेबल एक issue असलो आणि ऑनलाइन एक्झामिनेशन issue असलो. On 21st December NSY Goa had a protest demanding online examination for final students, for all the final students. मागीर दुसरे दिसा ABVP येवन फुल इशू डायवर्ट केलो ABVP आणि युनिव्हर्सिटीन सगळ्या मेळून इशू डायवर्ट करून तांच्यांनी एग्जाम ही पोस्टपोन केली. बस पोस्टपोनमेंट वॉज नॉट अ सोल्युशन. आर डिमांड वॉज क्रिस्टल क्लियर द एग्जाम ऑनलायन आसची म्हणून. पण तेजे मागीर आतां ऑनलायन आतां एग्जाम जी आहा हेंची इंजिनियरिंगाची 23rd January शेड्यूल जाल्ली. पूण तो गॅप जो आसलो पेपरा मदीं वॉज वन मंथ डे गॅप. लास्ट इयर जो तुमी टायम टेबल पळयत जाल्यार 22 डेजा भितर तेंची एग्जाम जाल्ली. सो आतां ह्यो एक डिमांड आमचो फुलफील जाला. जो गॅप जो आहा पेपरा मदीं तो फुलफील जाला. आतां नवो टायम टेबल येतलो सो दॅट स्टुडंट्स वील गेट सफिशियंट टायम फॉर स्टडी आनी पॅटर्न ऑफ द पेपर वील बी चेंज which will give some relief for the students. आणि ऑनलाइन एग्जामाचो डिसिजन जो आहा तो VC आणि रजिस्ट्रार लिव्हेर आहा. सो दॅट डिसिजन वील बी टेकन वन्स दे कम एंड दे वील इन्फॉर्म अस. बट मातसो तो रिलीफ जो आहा तो गावला कित्याक द टायम टेबल will be changed and the pattern of the paper will change in the interest of the students. So I want to thank all the students जे कितले आयला हांगा टायम काढून एग्जाम सोंपताली 3rd Feb. ओके लास्ट इयर जी एग्जाम असली सेम एग्जाम तेका 22 डेज लायिल्ले तेंच्यांनी एग्जाम कवर करपाक. पूण आतां जी एग्जाम असली ती 12 दिसांनी ती सोंपयताले. सो 12 दिसांनी सोंपयता म्हटल्यार खुबशे त्रास जाताले भुरग्यांक. एक दीस हॉलिडे आसलो मदीं. सो एक दिसाक इतले शिकपाक दीस इज प्रोफेशनल कोर्स इंजिनियरिंग कोर्स एक दिसान शिकपाक जायना. इट्स इम्पॉसिबल. तो ताचे खातीर आतां तेंच्यांनी डिसिजन घेतला.